नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. खाणेपार पालसण कुर्शिल्ल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट रस्तो क्लियर करूंक वतले 4-1 दीस. रवी म्हणटा राखणे वंटीचे कॉन्ट्रॅक्टाचो प्लान. सुदीन म्हणटा वस्तुस्थिती खबर नासतना कितें उलयतात. ताळगाव कामराभाटान राखणे वणत कोसळ्ळी. एक बायल धरून 4 जखमी. डिगाऱ्यांतल्यान 3 काढली. गांवच्या लोकांनी वेळ बरो म्हूण सालवार भुरगी जीएमसीन. काँग्रेस लोकशाय सोपूंकूच वावुरली. लोकशाय घरणेशाय एकठांय वावरूंक शकना. बीजेपी म्हणटा आणीबाणीच्या काळ्या इतिहासाचो धडो पुस्तकांनी जाय. बीजेपीन देशभर पाळ्ळो काळो दीस. पणजे सयत पुराय तिसवाडीन मंगळारा उदक बंद. ओपा पायपलायनीचे प्रियोळा चल्ला इमर्जन्सी मेंटेनन्स. पीडब्ल्यूडी म्हणटा सांजे काम सोंपल्या उपरांत बुधवारा उदक. मायनिंगातले लोक धरणे सोडूंक तयार ना. खासदार सावयकार धार बांदोड्या गेलो मेळूंक. ठोस कितें ते उलय काडलो फाफडून. आमदार खासदारांच्या घराचेर मोर्चाची तयारी. पेट्रोल डिझेल फुडल्या कांय दिसांनी आनीक देंवतले. दिसाक 1 दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम उत्पादन वाडीचो ओपेक देशांचो निर्णय. कच्च्या तेलाची पुरवण वाडटली. आणि हॉस्पिसिओ भायर डीजी सेट घालून डायलिसीस सुरू. इन्चार्ज म्हणटा मशिनरी बिल्डिंग ठीकठाक. बिल्डिंग अनसेफ म्हूण वळोवंक तयार जाल्ल्या आरोग्य मंत्र्याक अप्रत्यक्ष आव्हान. फोंडे खाणेपार रस्तो येरादारीक बंद. कमीत कमी 4 दीस तरी ही परिस्थिती उरतली म्हूण अधिकारी सांगतात. केरिया खाणेपार पालसण कोसळिल्ल्यान ट्रॅफिक आमिगोस जंक्शन ते NH4A वटेन सोडला. ताका लागून वचत थंय ट्रॅफिक जॅम. आमदार रवी म्हणटा राखणे वणत बांदूंक डबल जोडूंकूच दोंगर उबो कापलो. लोक म्हणटा कंप्लेन करात. सुदीन म्हणटा उलयतात ते अशिक्षीत. दोंगर सारको कापतले जाल्यार थंयचे भूंय संपादन सध्या अडखला. कोसळटले म्हूण लोक सांगता आसतना केरिया खांडेपार हायवे एक्सपान्शनाचे कापिल्ले दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. अजून कोसळत आसा. उबोच कापिल्ल्यान दाट पावसान फुगिल्लो दोंगर कोसळून सुरू. आनीक कोसळचो ना म्हूण शाश्वती ना. सोमारा 2दा पालसण कोसळ्ळे. रस्तो अजून क्लियर जायना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण आनीक 4 दीस तरी लागतलेच. तो मेरेन ट्रॅफिक आमिगोस जंक्शन ते NH4A वटेन डायवर्ट. ट्रॅफिक डायवर्ट केल्ल्यान फोंड्या आनी फोंड्या भायर यो वच करतल्यांक बायपासाचेर वता थंय ट्रॅफिक जॅम. 3 स्टेप्स करपाक जाता. तें कोसळपा ना. करताना तुमकां प्रोविजन तशें कित्याक करूंक ना. लँड एक्विजिशन 20 मिटर आमी एडिशनल केल्या. फायनल स्टेजीर आसा. तें मातशें बेगीन जाल्यार पयलीं जाता. आमदार आनी थळावे सरकारच्या नांवान बोवाळ मारतात. माती कोसून पडल्या ही तेणी उबी मारली. ती स्लँडिंग मारली जाल्यार कांय जावपाचें आशिल्लें. पूण तेणी ती मारली आनी तांकां खंय फुडें स्टेप करपाचें आशिल्लें अशें ते म्हणटात. पूण म्हाजे हिसपान कितें जालें ते वयत ते रिटेनिंग वॉल जे आसा त्यो घालपाक लागून स्ट्रेट कट करता. पयलू आमचे खंयच आमचे रिटेनिंग वॉल आसनाशिल्ल्यो कॉन्क्रीटचे नसले. पूण आतां हे कॉन्क्रीट कितें आसा कटिंगूय मेळटा आनी फिलिंगूय मेळटा. कट करता फिलिंगाची टेंडर वेगळें आसता. कटिंगाक टेंडर वेगळें आसता. कॉन्क्रीटची ते नीट मारले म्हणटा ते कॉन्क्रीट हे तुका रिटर्निंग वालो घालता. सगळे जोड ती. पूण तेंचो फायदो कित्याक हें काम चलतना हेचेर PWDची कॉलेज इन्स्पेक्शन असलें जाल्यार हें आयज दुर्घटना घडोवंक पावची नासली. गोंयच्या लोकांक सगळ्याक त्रास जाल्लो आसा. हें जें कोणें नेग्लिजन्स केलां तेजेर हांव म्हणटा कंप्लेन फायल जावंक जाय. नाजाल्यार हें सदांच अशी प्रॉब्लेम चालूच उरतली. सुदीन म्हणटा उलयतात ते अशिक्षीत. दोंगर सारके कापतले जाल्यार थंयचें भूंय संपादन सध्या अडकलां. जी कटिंग करता तें गव्हर्मेंटाचें कटिंग आसता आनी तेंच व्हरून फिलिंग करता आनी त्या फिलिंगाचो फक्त लेबर चार्जीस आसता तेच तांकां दिले गेले वता. काही अनपड लोक कितें उलयता ताका पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जबाबदार ना. पूण जें कितें नुकसान थंय जालां लोकांक त्रास जाला ह्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करतां. आनी त्याच प्रमाणे हें काम फुडल्या 8 दिसांत यथोतीच करून जें एक्विजिशन जाय तें पूर्ण करून जें घर आमकां काडपाक जाय
ज्या घराक लागून आमकां हे डायवर्शन्साक त्रास जाता तेंय काडून सगळो जो ब्रीच आनी बाकीचें काम येता त्या 2018 मार्च पयलीं कंप्लीट करपाचो मदुदय हांव वक्त करतां. तें जातलें आमकांय खबर आशिल्लें आनी त्या खातीरूच एक्विजिशन घातलां. एक्विजिशन 1 वर्स लागता. खंयचोय प्लॉट एक्विजिशन जर करता आसत जाल्यार 1 वर्स लागता कमीत कमी. आनी ती केस हायकोर्टान केल्ल्या कारणान आमकां स्टॉप करचें पडलां. 8 दीस वतले हें सगळें जायसर. सगळें टोटल आमी क्लीन करता आनी परत कटींग करून स्टेप वायज आमी वतले. डायवर्शनाची गरज ना. आमी रोड ओपन 3 दिसांत जातलो. आतां इंजिनियरान सांगल्या त्या प्रमाणे 4 दीस तरी हें काम चालू उरतलें हांगासर आनी 4 दीस हो रस्तो ब्लॉक जावन उरतलो. तात्पुरती सोय म्हणून इंटरनल बसी घालपाचे आतांच आमदार सांगून गेला हांगासर. लोकल्स म्हणटा हेजेर कितें जे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा ताजेर चवकशी जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर खांडेपारच्यान हांव विवेक प्रभू. ताळगाव कामराभाटान वणत कोसळून 4गांक मार लागलो. एक बायल आणि 3 भुरगीं कोसळिल्ल्या डिगाऱ्यान सापडली. 20 मीटर लांब राखणे वणत रस्त्यार कोसळ्ळी. सादारण 5 ते 9 वर्सांची भुरगीं आणि ती बायल कोसळिल्ल्या राखणे वणटीच्या मातयेच्या डिगाऱ्यान अडकली. तांचो वेळ बरो. गांवच्या लोकांनी सुवातेर धांवन भुरग्यांक भायर काडली. सांजे सुमार 5:15 ही गजाल. पणजे ताळगावच्यो अँब्युलन्सी सुवातेर पावल्यो. तिगाय भुरग्यांक जीएमसीन व्हेली. ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये 4th टाइम हो रहा है सर. ये लोग को बोला तो भी वो लोग नहीं सुनता है. हर साल में एक बार गिर रहा है. 3 बच्चा हुआ. ओके. एक औरत भी हुआ. वो गाड़ी के साथ में हुआ औरत को. और जब तक एकदम मैं खड़ी थी तो जब तक दीवार आ गया पीछे से और मेरे पाँव में लग गया और पूरा छिल गया है पाँव. और डॉक्टर के पास जाके अभी दवाई लेके आई. बच्चे लोग इधर चल रहे थे, बच्चे के ऊपर आ गया तो बच्चे एकदम से दब गए और सब 2-3 बच्चे और बच्चों को सब मिलके निकाला बाहर. उसके बाद उनको एम्बुलेंस बुलाया. वो एम्बुलेंस आके और उनको हाल लेके गया. ये कितनी बार गिरा है? 5 बार गिरा. थोड़ा हमारे घर का सामने एक दीवार गिरा, इधर लगा हुआ था पत्थर. वो टेम्पो भी बच्चा नहीं था जो बच गया. दिन में ही गिरा था. हाँ, बाद में वो इतना बंदा, बाद में उधर का आगे का गिरा. ऐसा थोड़ी थोड़ी करके 5 बार गिरा दीवार. एक बार अच्छी तरह से बना. नहीं ऐसा सीधा दीवार किधर भी बांधा सो आपने देखा है. पिलर उठा के अंदर बांधने का दीवार. हाँ, ऊपर से बड़ा बड़ा झाड़ लगाता है वो लोग. हाँ, तो पूरा जड़ झाड़ में आके दीवार गिरेगा वो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.